Gesù Cristo, undiaru parli punascha. Namo Namo Sudbundara, Sakramenta tam karakcha. Namo Namo Gesù Cristo, undiaru parli punascha. Namo Namo Sudbundara, Sakramenta tam karakcha. Sirgi so dev tu amka melo raula. Sirgi so dev tu amka melo raula. Dev poli pon tu be mundia cheru Geta Dev poli pon tu be undia cheru Geta Undia vainaryu tu amche kansata Undia vainaryu tu amche kansata Amcha mogan boro tuka samarpita. Amcha mogan boro tuka samarpita. Namo Namo Gesù Cristo, punyaru parli ponascha. Namo Namo Sudbundara, Sakramenta tam karakcha. Jinye che sukh dukh tuka sango kaila. Jinye che sukh dukh tuka sango kaila. Tujhe tan busu ashiv hangaranya. Tujhe tan busu ashiv hangaranya. Ye Jesu ye amka melo tu ye Jesu ye amka melo tu ye तुझे कृपेचे देण्या भंडार घेऊन ये तुझे कृपेचे देण्या भंडार घेऊन ये Namo Namo Gesù Cristo, Namo Namo Gesù Cristo, punyaru parli ponascha. Namo Namo Sudbundara, Sakramenta tam karakcha. Hallelujah, 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 Hallelujah. Namo Namo Gesù Cristo, undiaru parli ponascha. Namo Namo Sudbundara, Sakramenta tam karakcha. मोगान भवन आणि बहिणीनो, परत या प्रशांत वेळा
या भोव पवित्र साक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमी आसा. आमी गायलेली ती गीत नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्यार फार लिपोन आसच्या. नमो नमो आमच्या सोडवंदारा साक्रामेंतांत आमकां राखच्या. आमकां हरी एकल्याकी राखोवन रावला, परत ताच्या पांय तळ्या ताणें आपयला आनी त्या देखून मोगाच्या बोवा आनी भयणी आमी हांगासर आयल्या. त्या सोमयाच्या पांय तळ्या आमी आयल्या. या देवाक भेटोवंक, या देवाक मान करूंक, या देवाक आराधन करूंक, या देवाक स्तुती करूंक, या देवा संगी वो थोडो वेळ करसूंच्याक आज परत आमी हांगासर आसा. तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आमी गायलेल्या प्रमाणे आमचे सुख दूख तुका सांगूंक आयल्या. तुजे थावन बुजवून आशेवन हांगा रावल्या. तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो, या आराधनाच्या सुरवेरस या भोव पवित्र साक्रामेंतांतल्या जेजूक आमी ओळखून घेतना ताजें हजरपण या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आमी वळखतना आमचे सुख दूख ताचे कडेन उलोवया. आमकां कितें ताका सांगूंक आसा तें आमी सांगया. आमची हरी एक तेसावां जे कितें घेवन आमी हांगासर आयल्या, या आराधनाच्या सुरवेरेंत ताच्या पांय तळ आमी समर्पण करया. कोणाक आमी मागता वा कोणें हांगासर येता आसतना आमचे लागीं मागोवंक सांगला, तांकां हरी एकल्याकी ह्या आराधनेच्या सुरवेर सोमयाच्या पांय तळ आमी हाडया मोगाच्या भावा आनी भयणी आनी तांकां समर्पण करया त्या जेजू लागीं. आनी ह्या आराधना वेळार, सगळ्या आराधना वेळार हरी एक घडी तांचे खातीर, त्या तेसावां खातीर, आमचे खातीर आमी मागया मोगाळ भावन आनी भयणीनो. आमचे हरी एक सुख दूख, बेजाराय, कश्ट, अनवरां, पिडेशिळा, समस्या कितें दोस्ता, हरी एक या घडये ताच्या पांय तळ आमी समर्पण करया. त्या सोमयाक आमी सांगया मोगाचेनो. तो सोमी आमकां आयकता, आमकां बुजयता, आमकां धैर्य दिता, आमकां सांगात दिता. ताचे कडेन आमी उलोवया, ताका आमी सांगया. प्रत्येक जावन मोगाल भवन आनी भयणीनो, आज सगळ्या आराधना वेळार परत आमी मागया रशिया आनी युक्रेना मदें चलून आसचें तें झुजू रावच्याक, तें मुग्धोवच्याक कितलो नास नश्ट थंयसर जाता, कितल्या जाणांचो जीव थंयसर गेला वेतेत आसा आनी कितल्या जाणांचें जिवीत भविश्य विबाड जालां. प्रत्येक जावन आमच्या भुरग्यांचें उंचल्या शिकपा खातीर त्या गांवा पावलेले अर्ध्या शिकाप रावन पाटयेचें पडलां. तशेंच विविध संगती मारिपात जायती लुकसाण थंयसर जाते आसा. हें सगळें रावच्या खातीर, ती सोबाय पृथ्वेची नाश जायनासतना ती उरोवच्या खातीर, मनशाचो वावर कश्टांनी तें बांदून हाडलेलें देश ते उरच्या खातीर आज आमी परत ह्या दोनी देशांक सोमयाच्या पांय तळ आमी समर्पण करया. शांतीची वाट ताणें धरच्याक, समाधान आशेवच्या खातीर आनी हें झुजू रावोवच्या खातीर दोनी राष्ट्रांच्या त्या अध्यक्षांनी फुडें सरच्या खातीर सोमी तांच्या मोतीक उजवाड दिवन दी म्हणून आज आमी विशेश तरान परत ह्या आराधना वेळार आमी मागया मोगाळ भावा आनी भयणी. आमकां हरी एक कितें सांगूंक आसा, सगळीं तेसावां मागणी ह्या सोमयाच्या पांय तळ आमी समर्पण करया. एक घडी आमी मागया मोगाचेनो. एक घडी आमी त्या सोमया कडेन भवार्थान पातयेनीन आमी मागया. हरी एक संगती ताका आमी सांगया, ताचे कडेन आमी उलोवया मोगाचेनो. मोगळा जेसू, परत आमी तुजी भुरगीं तुज्या पांय तळ आमी आयल्या सोमया. ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत तुजें आजारपण ह्या घडी आमी वळखून घेता सोमया. तुज्या त्या रुपांतराच्या घडीता वेळार जुवांव, जाकोब आनी पेद्रूक तूं घेवन त्या उबार पर्वताक गेल्लोय. थंयसर तो रुपांतर जाताना तो वैभव तांकां पळोवंक मेळ्ळो. तें दर्शन तांणी देखलें आनी त्या घडये पेद्रून म्हणलें उतरां, सोमया हांगास आसचें कितलें बरें, सोमया हांगास आसचें कितलें बरें. सोमया आजी ह्या तुज्या दर्शनांत आमी हांगासर आसा, तुज्या हजरपणांत आमी हांगासर आसा सोमया. आज आमी एकलीं हांगासर आयलीं सोमया तुका म्हणटा. सोमया हांगासर आसचें कितलें बरें, सोमया हांगासर आसचें आमकां कितलें बरें. तुजे तावन वालता ती कृपा सकत, तुजे तावन वालता ती आशिर्वादाचो शिवर, तुजे तावन वालता तें बरेंपण ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत हांव. सोमया
या बहुपवित्र साक्रामेंतांत तुझे हजरपण आमी पळयतना तुजो वैभव आमी पळयता हांव सोमिया तुझे व्हडपण आमी देखता हांव सोमिया महिमेन तूं भरलेलें तें दर्शन आमी देखतेत आसा हांव सोमिया त्या देखून तुका आज आमी अरदान करता तुका आमी नामान करता तुका आमी स्तुती करता हांव सोमिया तूं वैभवान भरलेलो आमचो देव वैभवान भरलेलो आमचो देव ह्या बहुपवित्र साक्रामेंतांत आमचे खातीर तूं राखून आसाय आमचे खातीर तुजें हजरपण दिवन आसाय सोमिया त्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता तुजो उपकार आमी आठयता सोमिया तुका आमी नामान करता सोमिया परत आज आमकां तुवें सांगात हाडलाय आमकांच ह्या घडये तुज्या पांयांत आमी समर्पण करता सोमिया आमचे हर एक सुख दुख कश्ट बेजाराय तुजे लागीं आमी सांगता तुजे लागीं आमी उलयता सोमिया आमचेर हर एकल्याचेर तुजी नदर घाल सोमिया तुज्या काकुलतीची नदर घाल तुज्या मोगाची दिश्ट आमचे दवर सोमिया आमकां हर एकल्याकी मोगान पटलोवन घे सोमिया तुज्या उबेंत आमकां दवर सोमिया तुज्या मोगान आमकां सांबाळ सोमिया तुज्या सक्तेन आनी कृपेन आमकां हर एकल्याकी बस सोमिया त्या मारीपात आमचे दिसपटे जिवीत तुज्या सांगातपणान जियोंक तुज्या आशिर्वादांनी आमी फुडें चलोवंक आनी त्या मारीपात आमी तुजे सारकें बरें करूंक आमकां कृपा दी सोमिया आमचे संगत राव सोमिया आमच्या जिविताच्या हर एका दिसा हर एका घडये आमच्या बगलेक तूं राव सोमिया आमचे जिवीत तूं चलोवन वर सोमिया तुजो आमचे सर्वस्व सोमिया तुजे विने आमी कांयच करूंक शकना तुजे विने आमकां कितेंच ना सोमिया तुजे विने आमकां कृपा बळ ना सोमिया तूं आमचे जिवीत तूं आमचे सर्वस्व सोमिया त्या देखून आमकां तुज्या पांयांत आमी समर्पण करता सोमिया आमकां घे सोमिया तुज्या मोगान घे सोमिया तुज्या मोगान आमकां दवर सोमिया तुज्या सांगातपणान आमकां बस सोमिया तुका जावं मान आनी वगळाप तुका जावं आराधन आनी स्तुती तुका जावं महिमा आतां आनी सदां सर्वदा आमेन Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 मोगाल भवन आनी वयनीनो सुमिया कमी सांगताना सुमिया तुजे शिवाय आमकां कांयच दुसरें ना सोमिया हांगास तुज्या आजारपणांत रावचें कितलें बरें म्हण आमी वळखत आसतना मोगाल भवन आनी भयणीनो त्या सोमियाक आमी स्तुती करया ताका आमी आराधन करया नमान करया आनी गावया गीत स्तोत्रा देवा स्तोत्रा देवा स्तोत्रा देवा येसू देवा त्या जेजूक आराधन स्तुती नमान करून एक गीत आमी गावया उबे रावया थाळ्या पेटून गावया तुमच्या करतील नाचचे ना देखून गायल्या उपरांत गावचें हाळुया आमी पेटया आमचे सगळे धन मन सोमियाक आमी दिवया त्या सोमियाची स्तुती करया त्या सोमियाक आमी आराधन करया त्या सोमियाक आमी नमान करया त्या सोमियाची सतत कृपा आमच्या हर एक जिविता वालता मोगाचें त्या देखून त्या सोमियाक नमान करया आराधन करया तो वैभवान नेसला आमच्या जिविताचे सर्वस्व त्या देखून संपूर्ण मनान काळजान त्या सोमियाची स्तुती आमी करया स्तोत्रा देवा स्तोत्रा देवा स्तोत्रा देवा येसू देवा स्तोत्रा देवा स्तोत्रा देवा स्तोत्रा देवा येसू देवा स्तोत्रा देवा स्तोत्रा देवा स्तोत्रा देवा येसू देवा स्तोत्रा देवा ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ನಿನ್ನೆವರೆಗೆ ಕಾದವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಇನ್ನು ಮುಂದು ಕಾಯುವವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ನಿನ್ನೆವರೆಗೆ ಕಾದವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಇನ್ನು ಮುಂದು ಕಾಯುವವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ನೋಡಲೆರಡು ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಕೇಳಲೆರಡು ಕಿವಿಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ
ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ದುಡಿಯಲೆರಡು ಕೈಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಯೇಸು ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಯೇಸು ದೇವ. ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಕ್ಷಮಿಸಲೊಂದು ಹೃದಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ನನಗಾಗಿ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಮರಣವನ್ನೇ ಗೆದ್ದು ಬಂದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಯೇಸು ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಯೇಸು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 तुझ्या पायांतळा समर्पण करता सोम्या, आमचे जीवित तुझे तू सोलो नोर सोम्या, आमच्या बगलेक राव सोम्या, आमचे सगळं राव सोम्या, तुका जाव मान आणि वगळा, तुका जाव ना मान आणि स्तुती आता आणि सदा सर्वदा. आमेन. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 बुश्यामी मगचनो मोगाल भवन आणि बहिणीनो, प्राजितच्या काळार आमी आसा. प्राजिताचो काळ परत देवान आमकां दिल्लो एक कुरपेसो काळ आमचे भितर वसोंक, आमच्यात जिविताचो एक विमर्शो करूंक आनी परत फाटी येवन ताच्या मोगाचो अनुभव करूंक, ताच्या मोगांत रावोंक, ताच्या मोगांत वाडोवंक आमकां एक वो अवकाश मोगाळ भवन आनी भयणीनो. तरी देखून ह्या प्राजिताच्या काळार आमी चड आनी चड आमच्या जिविताचेर ताच्या कृपेन नदर घालतना, ताचो मोग तो सागतना, अनुभव करतना, आमचे उणेपण आमच्या दोळ्या मुखारान ते वळखतना आनी ताचे तावन बक्षान आमी मागतना आमी आनीकी ताच्या मोगांत वाडटा, ताच्या कृपेन आमी वाडटा, ताच्या सांगतपणान आमी वाडटा. आनी त्या देखून आमी सांगलें वो वेळ, वो काळ, वो कुरपेचो वेळ, वो कुरपेचो काळ जावन आसा आमकां हर एक लेगी मोगाळ भवन आनी भयणीनो. जेजूच्या रुपांतरपणा वेळार जुवांक, पेद्रूक आनी जाकोबाक ताच्या हजरपणांत आसचे, जेजूक लागीं अनुभव करचें तें भाग मेळ्ळें आनी थंयच भाग आमकां हर एक लेगी लाभला मोगाचें न्हू. आनी प्रत्येक जाण ह्या प्राजिताच्या काळार वो जेजू म्हाका आनी तुमकां हर एक लेगी आपयता, ताका लागीं येवंक, ताच्या हजरपणाक येवंक, ताका लागीं येवन ताच्या सांगाता बसोवंक आनी ताचो अनुभव चड आनी चड जोडच्या खातीर. जेजू मार्ता आनी मुरयेच्या घरा गेल्ल्या वेळार मार्ता भितर कामांत मग्न जाल्ली, मुरी जेजूच्या पांयांतळा बसली आनी मार्ता मुरयेक भयणीक दुरसाता जेजू कडेन आनी हांव हांगासर कामांत आसा, म्हज्या भयणीक इल्लेशें दान म्हाका कुमो कर. पूण जेजू तक्षणा म्हणटा कितें, मारता मारता सभा संगतीनी तूं मेतेर जाल्याय, पूण बरो वांटो मुरयेन विसरून काडला. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, वय आमी साबार राटावळींनी, साबार संगतींनी आमी मेतेर जाल्या, पूण वो ऐन काळ, वो कुरपेचो काळ आमी बरो वांटो विसरूंक आमकां आपयता. त्या देखून प्राजिताच्या काळार ह्या वेळार आमी इल्लोसो त्याग साखरी भिस्कन, इल्लोसो चड वेळ ताच्या आजारपणान करसूंक, ताच्या पांयांतळा बसूंक, ताचें सांगातपण बगूंक आनी अशें
हांवें आनी तुवें आमच्या जिवितांत हो बरो वांटो विसरून काडच्याक जेजू आमकां हर एकल्याक आपयता. त्या देखून मोगाल भावन आनी भयणीनो, कशें जेजू पळय त्या वरे विंगड सुवातेक वेतलो, बापा सांगाता तो वेळ करशितलो, बापाचो अनुभव जोडटलो आनी सकयल देंवन येतना जावंक पुरो त्या पर्वतात हांवन वा त्या वरे विंगड सुवातेत हांव फाटी येतना ताचें मुखामळ पर्स झलतलें, कुरपेन भरलेलें तें पळोवंक मेळटलें. कित्याक तो संबंध बापा आनी जेजू मदलो तो अनुभव केल्लो आनी ती कुरपा वळल्ली जेजूच्या मुखामळार परजतले. तेंत आमच्या जिवितान घडोवंक जाय मोगाचेनो. केदळ आमी जेजूच्या पांयां तळे येता, तो बरो वांटो विसरून काडटा, ताच्या आजारपणांत आमी बसता, त्या वरे विंगड सुवातेक आमी वेता, आमचें जिवीत त्या कुरपेन भरता, ताच्या सक्तेन भरता आनी आमी एकाल्याकान परजलता मोगाल भावन आनी भयणीनो. कित्याक ह्या सगळ्या काळाचो एक प्रमुख उद्देश तो जुवांव सोवांजेल अध्याय 10 वाक्य 10 कितें म्हणटा, हांव आयलां जिवीत दिवंक बरो न्हू ओमतो जमापान दिवंक. देखून ह्या प्राजिताच्या काळार जेजून आमकां जिवीत दिलां, बरोवन ओमतो जमापान दिलां, पूण उरल्या वेळार आमी सभा संगतींनी मेते जाल्या. पूण ह्या पवित्र काळार ताच्या हजारपणांत येवन ताचो मोग साकोवन ताणें जिल्लें जिवीत आमी इल्लेशें चड संपूर्ण तरान अनुभव करच्या खातीर हो एक आमकां अवकाश. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया. मोगाल भावन आनी भयणीनो, एक उडास दोरया थोडे बडी आमकां भोगोवंक पुरो. हें कित्याक गरज जाय? हांव बरो आसा, पूण मस्त पोटी आमी पळयलां आमी बायल्यान सोबी दिसोंक बरो, बायल्यान आमी हँडसम दिसोंक बरो, पूण बायल्यान आमी बरें करून आमी न्हेसोंक बरो, मेकअप करूंक बरो, पूण भितर जर तर जेजू आमचे थंय ना, तो बरो वांटो आमी विसरून ताच्या सांगाता ताच्या पांयां तळ आमी बसना जाल्यार आत्मीक तरान एकाल्याकान आमचे भितर पोकळ आसा म्हण येत. भायल्यान आमी सोबीत बरी दिसोंक बरो, भितर आत्मीक तरान एका तरान आमचे थंय तो पोकळ आमकां दिसोंक बरो, नीज समाधान, नीज संतोश आमचे थंय आसना. त्या देखून आमी मस्तपडी ताणें हाडलें तें जिवीत संपूर्ण तरान अनुभव करूंक आमच्या जिवितान आमी सुकोवन पडटा. मोगाल भावन आनी भयणीनो, तो ग्रेस्त तरणाटो जेजू जशें आयलो सस्नीक जिवी जोडूंक हांवें कितें गरज जाय? जेजून म्हळें उपादेश पुरो पाळ, आनी तो तक्षण म्हणटा म्हज्या भुरग्यापणांत हांव तो पाळना आयला, हें सगळें पाळलां. पूण जेजू म्हणटा तुवें एक करी जाय, तुज्या जिवितान एक उणें आसा, तुज्या जिवितान भितर संतोश ना, समाधान ना, भितर तें आत्मीक पोकळ आसा, आनी त्या देखून तुवें कालें करी जाय, तुवें वसा जाय, तुजें म्हणलें कितें आसा तें विकी जाय आनी तें दुर्बळ्यांक वांटून दी जाय, मागीर ये म्हजो पाटलाव कर. आतां तो त्या संगतींनी मेथेर जाल्लो, संवसारी संगतींनी मेथेर जाल्लो तो, तें ताका सोडूंक आनी बरो वांटो विसरूंक मन नातलें, ताचे वरी साध्य जावना. आनी त्या देखून तो आसा तशें तसो तो फाटीं गेलो, ताचे थंय समाधान संतोश नासतना तो फाटीं गेलो आनी तो भितरल्या आत्मीक पोकळांत तो एकाल्याकान फाटीं गेलो, नीज संतोश अनुभव करूना. मोगाल भावन आनी भयणीनो, त्या देखून आज म्हाका आनी तुका एकल्याक हो प्राजिताचो काळ परत एक अवकाश मोगाच्यानो सुमयात येवंक, ताच्या हजारपणान बगूंक आनी आमचें जिवीत ताका समर्पण करूंक. ह्या प्राजिताच्या काळार जाकेवाच्या जिवितान कितें घडलें त्या म्हज्या आनी तुज्या आमच्या हर एकल्याच्या जिवितान घडोवंक जाय. जाकेव ताचें उणेपण वळखता, अस्कतगाय वळखता आनी तो म्हणटा एक निर्धार करता, कोणाक हांवें लुकसाण केला, वायट केला, ताणें फाटीं दिलें की आमकां सांगना पवित्र बसता, पूण तो निर्धार अ डिसिशन टू चेंज, टू कम बॅक, तें गरजेचें. फाटीं येवंक, ताका सांगाता रावंक आनी कितें लुकसाण जालां तें दिवंक तो मुखार सरलो. तें ह्या प्राजिताच्या काळार म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत घडोवंक जाय. तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, एक घडी आमचे दोळे धांपिया मोगाचेनो. आज आमी ह्या प्रशांत वेळा ह्या वरे विंगड सुवातेक आमी आयल्या. आमी सवार जाणांनी हो बरो वांटो विसरून काडला मोगाचेनो, हो बरो वांटो विसरून काडला. सोमी म्हाका आनी तुमकां हर एकल्याक आपयता आमच्या जिविताचेर नदर घालूंक मोगाचेनो. ताणें आमकां जिवीत दिलां,
बरोवन ओमतोच्या मापान हांवें आनी तुवें आमी हर एकल्यानी हें जिवीत अनुभव करी जाय. म्हजें आनी तुजें जिवीत संतोशाचें समाधानाचें जायचें, आमचें जिवीत नंदन जायचें म्हणलें ताची एकच आशा मोगाचें न्हू. एकच आशा आमी सगळ्यांनी संतोशान बऱ्यापणान आमी आसा जाय म्हणलें तो आश येता. त्या देखून आमकां ताणें आपयलां ताच्या सांगात आसच्या खातीर एक घडी आमच्या जिविताक आमी उक्तें करया मोगाचें न्हू. आमच्या जिविताक आमी उक्तें करया, आमच्या जिविताचेर आमी नदर घालया. मोगाच्या भावा आनी भयणी, त्या सोमयाक आमचे भितर आमी आपोवया, सोमयाक आमचे भितर आमी आपोवया मोगाचें न्हू. आमचे सांगात राव म्हूण ताका आमी सांगया. आनी ताच्या सांगाता आमच्या जिवितांत खंयसर काळोख आसा, खंयसर बेजाराय आसा, खंयसर दूख आसा, संतोष ना, समाधान ना, तें काळोख पयस करूंक आमी कृपा त्या सोमया कडेन एक घडीभर आमी मागया मोगाचें न्हू. आमकां आमी समर्थन करचें नाका, आमकां आमी पटोवचें नाका मोगाचें न्हू. आमच्या जिविताचो काळोख कितें आसा तें सोमया मुखार आमी उक्तें करया, ताका आमी सांगया. ताच्या पांयां तळ आमी आसा. हर एक संगती ताका कळीत आसात. म्हजें आनी तुजें सगळें जिवीत ताचे मुखार उक्तें आसा, ताका कळीत आसा. हर एक संगती ताचे वयल्यान आमी कांयच करूंक शकना हें सत. तर आमचें जिवीत एक घडी ताका आमी उक्तें करया, आमच्या जिविताचेर ताका आमी आपोवन व्हरया मोगाचें न्हू. कीर्तन 25 वाक्य 3 आणि 4 म्हणटा, सर्वेस्परा तुझे मार्ग म्हाका दाखय, तुज्यो वाटो म्हाका शिकय, तुज्या सताच्या मार्गा वयल्यान म्हाका चलय, तुजी जाणवाय म्हाका शिकय, कित्याक तूं म्हज्या तारण असो देव, तुजेर हांव सदांकाल बरवसता. वय मोगाच्या बाबा आनी भयणी, आज आमी त्या जेजू कडेन मागोवंक जाय, तुजे मार्ग म्हाका दाखय, तुज्यो वाटो म्हाका शिकय, तुज्या स्वताच्या मार्गा वयल्यान म्हाका चलय, तुजी जाणवाय म्हाका दी, त्या जाणवायन म्हाका बरो, त्या जाणवायन खंयचें बरें खंयचें वायट तो निर्धार करूंक, तें पयस करूंक म्हाका कृपा दी. कित्याक तूं म्हजें तारण असो, म्हजें बरेंपण आशेवचो, म्हजें बाचावी आसोवचें, म्हजें जिवीत संतोश जायचें म्हण आशेवचो देव, तुजेर हांव बरवसता सोमया. म्हूण त्या सोमयाक आमी सांगया आनी आमचें सगळें जिवीत ताका समर्पण करन. सोमयाक म्हजें जिवन लाल येता, सोमया म्हजें जिवीत तुका समर्पण करता, तुका तें भेटोवन दिता म्हणून त्या भोगणांनी आमी सांगता गावया गीत. तुमच्या येल्लो करतल्यांत हळडुवे करतल्यांत पाण संको 8 गीत संको 28 पेज नंबर 8. आमचे सगळे काळीज मन सोमयाक आमी उबारया मोगाचें न्हू. आमचे सगळे जिविताक आमी भेटोवन दिवया. काळीज मोचे सोम्याक वाकणता, मोण मोचे ताका हरसिता, मोगाची वित्तिल्ल्या सोमया, जीवन मोचे सदा लालेता. काळीज मोचे सोम्याक वाकणता, मोण मोचे ताका हरसिता, मोगाची वित्तिल्ल्या सोमया, जीवन मोचे सदा लालेता. मुक्तीन ताका हरसिताना, शांती समाधान आमकां मेळटा. मुक्तीन ताका हरसिताना, शांती समाधान आमकां मेळटा. बेबी
बेंबेरात आमची पोईसरता दैरासो तो स्पिरितू देता बेंबेरात आमची पोईसरता दैरासो तो स्पिरितू देता काळीस्मोचे सौम्याक वाकणता मोण मोचे ताका हरसिता मोगाची वेदिल्ल्या सोमेया जीवन मोचे सदा लालता उर्बेन ताका वाकणताना संते त्या सुडका लागता उर्बेन ताका वाकणताना बनपा संते त्या सुडका लागता बेजाराय आमची पोईसरता संतोषाचो स्पिरितू देता बेजाराय आमची बेजाराय आमची पोईसरता आनंदाचो स्पिरितू देता काळीस्मोचे सौम्या वाकणता मोण मोचे ताका हरसिता मोगाचे वेदिल्ल्या सोम्या जीवन मोचे सदा लालता काळीस्मोचे सौम्या वाकणता मोण मोचे ताका हरसिता मोगाचे वेदिल्ल्या सोम्या जीवित मोचे ताका लालता हालेलुया हालेलुया Alleluia, 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 alleluia. Hallelujah, 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 मोकळा जेसू या घडीये या सत्कड भावनी तुझ्या पायांना समर्पण करता या आराधना वाटेली जाऊच्या विविध माध्यमांवरील भागीदार जाऊच्या हरी एका भावनी तुझ्या पायांना समर्पण करता सोमिया हरी एका भावनीचे तुझी नजर घाल सोमिया म्हणजे जीवितान किती कष्ट असा बेजाराचा समस्याचा पिडाशिडाचा काळो कसा दुःख असा हे सगळे सोमिया पयस कर सोमिया तुझ्या कृपा तांच्या जिविता वाळून दी सोमिया तुझो सांगात तांकां दी सोमिया तांकां धैर्य दी सोमिया म्हणजे जिविताक शांती समाधान बरी भलायकी बरेपण दी सोमिया ही बाबा बहिणी तुझेर पातयेवन आयल्या तुझेर पातयेवन मागता सोमिया तुझेर विश्वास दवरता सोमिया हरी एक बनपास तांच्या जिवितांतले पयस कर सोमिया त्या बनपासाची सांगली तुटोवन घाल सोमिया तू एकलो मात्र गुण करचे भलायकी दिवचो तू शिकार सोमिया तुझी काम वालता ती कृपा बरेपण वालता सोमिया आपोर सोमिया हरी एका भावनीक आपोर सोमिया तुझी गुण करचे सकत तांच्या कुडीन वाळून दी सोमिया तांच्या मतीक समाधान संतोष दी सोमिया बरी भलायकी बरेपण दी सोमिया तुझे तावन आशेता सोमिया ते तू शांतीचो कुवार सोमिया बऱ्या भलायकेचो वैज सोमिया तुझेर आमी बाते दावन सोमिया आपोर सोमिया गुण कर सोमिया बरी भलायकी बरेपण दी सोमिया तुझ्या आजारपणाच्या जिवितांत बगूंक दी सोमिया तो काळोख पयस करूंक ताका कृपा दी सोमिया ताच्या संगत राव सोमिया हरी एका भावनी संगत राव सोमिया तुझ्या आजारपण बगूंक कृपा दी सोमिया गुण कर सोमिया आपोर सोमिया बरेपण दी सोमिया तुझेर आमी बातयता तुझेर आमी विश्वास दवरता सोमिया तूंचो आमचे सर्व सोमिया तूंचो आमचे सर्व सोमिया तूंचो आमचे सर्व सोमिया
तुझेर आमी बातयेता तुझेर आमी विश्वास दवरता तुझेर आमी बातयेता तुझेर आमी विश्वास दवरता Walk down the Gosamias, in was the Gosamia, hallelujah, Jesus the Karadan, God Jesus, oh God to God Jesus, my God, God Jesus, to the God Jesus, Chi, the God Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord, Praise the Lord. praise the Lord, Praise the Lord. praise the Lord, Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. hallelujah. मुघाल भवन आणि बहिणीनो पवित्र पुस्तक आमकां सांगता एक राई आणि एका रायाकडे वा आणि एका राज्याकडे झुजोंक वयच्या पयलें बसून सगळी तयारी करता सगळी मांडावळ करता आमी झुजयेत गी म्हजे सैन्य पुरो गी गट आसा गी म्हजे लागीं जाय पुरती आतेर आसा गी एक प्लॅन करता योजन घालता आणि ताच्या उपरांत मात्र तो मुखार वचूंक निर्धार करता आम्ही मस्तवडी आयकलां विविध क्षेत्रांनी काम करच्या मध्ये खंयचेय एक काम हाती घेवंक फुडें वेताना तांचे कडेन मस्त प्लॅन असतात ए प्लॅन बी प्लॅन सी प्लॅन एक जायना जाल्यार आनी एक जायना जाल्यार आनी एक अशें पयलेंत बसून योजन करतात मांडावळ करतात तयारी करतात आनी त्या मारिपात फुडें वचूंक प्रयत्न करतात पूण मोगाळ भवन आनी भयणीनो देवाचें योजन ABCD ना देवाचें योजन म्हज्या आनी तुज्या जिवितान एकच हें जायना जाल्यार तें जायना जाल्यार हें ना देवाची मांडावळ देवाचें योजन म्हज्या आनी तुज्या जिवितान एकच मोगाचें न्हू तें एकच तें थीर केलां त्या देखून त्या देवाच्या योजनाक खालती मान घालते त्या देवाच्या योजना प्रकार आमी फुडें वेचें मुखार वेचें तें आमच्या जिवितान गरजेचें त्या देखून देवाचें योजन म्हाका कितें म्हज्या जिवितान कितें हें समजोवचें आमी गरजेचें मोगाळ भवन आनी भयणीनो सामुएलाचें दुसरो पुस्तक अध्याय 7 वाक्य 4 आमकां कळीत आसा दावीद राई देवाक एक देवाळ बांदूंक चिंता योजन घालता पूण तक्षण देवाचो थाळो ताका पावता प्रवाद्या मारिपात म्हाका रावोंक तूं एक घर बांदूंक सोदताय आनी वाक्य 12 म्हणटा तुजे दीस बरोवन तूं तुज्या पुर्वज आसा विशय घेतलो तेन्ना तुजे संततेंतल्या तुज्या कुडींत उत्पन्न जातल्या एकल्याक हांव तुज्या जाग्यार नेपतलो आनी ताची राजवडकी तीर सांबाळतलो तो म्हज्या नांवाक एक मंदिर बांदतलो आतां दाविदाक एक योजना आसलें पूण तें योजना देवाचें न्ही आनी त्या लागून देव म्हणटा तुजें योजन तुजे वरवीं जावचें ना म्हजें योजना आसा तें तूं न्ही तुजो पूत तुजे तावन उत्पन्न जावच्या तो संततेंतलो तो पूर्ण करतलो आनी रायाच्या पुस्तकान अध्याय 1 वाक्य 5 वाक्य 19 थंयसर आमी वाचता सामुएलाक हांव सर्वेस्परा म्हज्या देवाच्या नांवाक एक मंदिर बांदूंक चिंता कित्याक ताणें म्हज्या बापाय दाविदाक सांगिल्लें हांव तुज्या जाग्यार तुज्या सिंहासनार बसयतलो तो तुजो पूत म्हज्या नांवाक एक मंदिर बांदतलो त्या देखून देवाचें योजन दाविदात न्ही देवाचें योजन सामुएलात ताचे मारिपात देव जारी करता त्या देखून आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत देवाचें एक मांडावळ देवाचें एक योजन आसा ताचें योजन म्हजें न्ही म्हाका म्हज्या जिवितांत देवाची एक मांडावळ आसा देवाची एक योजना आसा हें आमी हर एकल्यांनी अर्थ कान घेजय हें आमी समजय जाय त्या देखून मस्त फावटी आमी कंपेर करता ओ ताच्या जिवितांत तशें जालें अशें जालें इतलें बरेंपण घडलें ताका हें मेळ्ळें तें मेळ्ळें वो तो तसो वो असो आमी ताका आनी आमकां कंपेर करता सरी करता तें सारकें न्ही ताचें जिवीत दुसरें म्हजें जिवीत दुसरें ताच्या जिवितांत योजन दुसरें म्हज्या जिवितांत योजन दुसरें त्या देखून तो इजाया प्रवादेचो पुस्तक अध्याय 55 वाक्य 8 सर्वेस्वर म्हणटा म्हजी चिन्नां तुमची चिन्नां न्ही म्हजो वांटो तुमचो वांटो न्ही म्हणटा सर्वेस्वर त्या देखून म्हजी जिन्नां तुमची जिन्नां न्ही म्हजो वांटो तुमचो वांटो न्ही हें आमी हर एकल्यांनी समजोंक जाय आतां सावलो नव्या सोल्ल्यान सावल आसतना तो क्रिस्तवांक दोगदून ताची एक योजना आसलें मांडावळ आसलें त्या योजना प्रकार बाईसन मुखार गेलो पूण केन्ना त्या दामास्काच्या वाटे जेजूक भेटलो आनी त्या गोड्यार तावन पडलो ताची सगळी योजना ताची म्हणली योजना ताची म्हणली प्लॅन सगळी सकयल पडली ती तीर काड जावन गेली आनी त्या घडये देवाचें योजना ताच्या जिवितांत कितें
तें ताका उगडापें जालें आनी त्या घडये हांव देवाच्या योजना प्रकार ताचें जिवीत मांडून हाडूं ताचें मिसांव करूंक तो फुडें सरता आनी ताच्या जिवितांत देवाची मिसांव तो जारी करता. ते देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमची योजना ती फूड जावन वेतात, ती तीर जावन येतात. आमची योजना, आमच्यो आलोचना पूण देव म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत कितें आशेता तें जारी जाता. त्या देखून हांवें गेले त्या हप्त्यान सांगलें, आमी केदाळाय कितेंय सुरू करतना, कितेंय प्रारंभ करतना, कितेंय योजन घालतना पयलें ताच्या पांयां तळ आमी बसोंक जाय आनी ताचे कडेन इसारूंक जाय. म्हज्या जिवितांत तुजी मांडावळ कितें, तुजें योजन कितें, म्हज्या जिविता मारिपा तूं कितें आशेताय, तूं कितें अपेक्षिताय, हें सवाल परतून आनी परतून हर एक फावटी आमी विचारलें जाल्यार तो आमकां सांगता, तो आमकां उगडापें करता. तर मोगाचे न्हू, एक घडी आमचे दोळे धांपया, आमचे दोनी हात आमच्या उस्क्याचेर आमी उदारे दवरया. वो संकेत आमचें जिवीत रितें, आमी कितेंच न्हय, वत्तू सरू वचो ताचें योजन, ताची मांडावळ आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत घडोवंक आसा. त्या योजना प्रकार, मांडावळी प्रकार आमचें जिवीत सोलोवंक आसा. मोगाचें न्हू, आमचें योजन न्ही, म्हजी जिन्ना तुजी न्ही म्हणटा सर्वेस्वर, म्हजो वांटो तुमचो वांटो न्ही, सर्वेस्वराचो वांटो म्हज्या जिवितांत, ताचें योजन, ताची मांडावळ, ताची जिन्ना म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत जारी जावंक आसा. त्या देखून ह्या घडये म्हज्या आनी तुजें जिविताक आमी समर्पण करया आनी ताका सांगया, तुजी योजना, तुज्यो आलोचना, तुजी चिन्ना म्हज्या जिवितांत जारी जावं. हांव तुज्या हातांत एक आतेर मात्र, म्हजें जिवीत हांव तुका समर्पण करता. सोम्या, म्हजें जिवीत तुका समर्पण करता. संपूर्ण तरान आमी तें ताका भेटोवन दिया. मोगाचें न्हू, हें केल्यार मात्र आमच्या जिवितांत कितेंय घडटाना आमकां तृप्ती आसता, समाधान आसता. कित्याक आमची योजना न्ही, आमच्यो आलोचना न्ही, ताचें तवळ कितेंय सोडून घडलें तें सगळें ताका समर्पण करूंक आमी सकता. आमच्या जिवितांत समाधान, तृप्ती, संतोश आसता. कित्याक तो आमच्या हर एकल्याच्या बगलेक रावता, आमचे सांगत आसा. तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आमच्या जिविताच्या पांयांत ह्या घडये समर्पण करया, संपूर्ण तरान समर्पण करया. आमच्या जिविताच्या हाकेर पर्यंत, निमाणे घडये पर्यंत हांव तुजेर थीर रावतां, तुजेर म्हजो भावार्थ पातयेनी दवरता म्हूण त्या सोमयाक आमी बसोवया, त्या सोमयाक आमी सांगया, तुजी मांडावळ म्हज्या जिवितांत जारी जावं दी म्हूण आमी आशेवया. मोगाचें न्हू, आनी त्या भोगणांनी हें गीत आतां आमी गावया. देवा तुजी स्तुती करता, देवा तूं सोमोग करता. देवा तुझी स्तुती करता, देवा तू सोमोग करता. सांगा म्हणया, देवा तुझी स्तुती करता, देवा तू सोमोग करता. म्हजो जीव आस्था पर्या तुज्या रसांत पावता पर्या. म्हजो जीव आस्था पर्या तुज्या रसांत पावता पर्या. सोमिया तुज्या रसांत पावता पर्या. सोमिया तुज्या रसांत पावता पर्या. दैविक सोदान स्तुती करता, सगळ्या सक्तीन हांव गायता. दैविक सोदान स्तुती करता, सगळ्या सक्तीन हांव गायता. म्हजो जीव आस्था पर्या तुज्या रसांत पावता पर्या. म्हजो जीव आस्था पर्या तुज्या रसांत पावता पर्या.
कच्छा भवानी बहिणी म्हजो जीव आसता पर्यंत त्या राजाक पावता पर्यंत सुम्या तुझी स्तुती गायता तुझेर पातयेता तुझेर विश्वास दवरता तुझ्या योजना प्रकार म्हजे जिवीत हांव बांदून हाडटा तुझ्या योजना प्रकार हांव चलता म्हणून त्या सुम्याक आमी सांगया आमचे जिवीताक आमी समर्पण करया आनी घावया मोरी ये बरी हांव स्तुती करता पावला बरी हांव मोग करता मोरी ये बरी हांव स्तुती करता पावला बरी हांव मोग करता म्हजो जीव आसता पर्या तुज्या रसांत पावता पर्या म्हजो जीव आसता पर्या तुझ्या रसांत पावता पर्या देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता देवा तुझो स्तुती करता देवा तुझो मोग करता Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 समीस्त आमी उबे रावया देवाची उतार आमी आयकूंक वेता देवाची योजन देवाची खुशी परत आमकां उगडापी जाता तरी हें देवाचें उतार घेवंक हें देवाचें उतार स्विकार करूंक हें देवाचें उतार नियाळ करूंक संदेश तो जोडूंक कृपा दी म्हूण आमी मागया आनी हें देवाचें उतार घेवच्याक आमकांच आमी ह्या घडये तयार करया देवाच्या पवित्र आत्म्या मुझे देवोने देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचे देव नितळकर निर्मळ निर्मळ पवित्र पवित्र कुर्पेन देवाच्या पवित्र आत्म्या मोजे सांग मातेवर म्हणे जिजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 6 अध्याय पयल्या वाक्यातावन ताचे उपरांत देवसारान ताळचे खातीर पवित्रत्मो जेजूको आरण्याकून गेलो थंय 40 दीस आनी 40 राती उपास केल्या उपरांत तो भुकेलो तेदवा थाळतलो ताजे सशीन येवन म्हणालो जर तूं देवाचो पूत तर हे फातर उंडे जावं म्हणून फरमाय पूण जेजून ताका जाप दिवन म्हळें पवित्र पुस्तकें बरोवन आसा मनीस उंड्यान मात्र न्ही बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरांत जियेता उपरांत देवसार ताका पवित्र शहराक व्हरून गेलो थंय देवाळाच्या शिखराचेर ताका उबो कर म्हणालो तूं देवाचो पूत जाल्यार सकला उडी मार कित्याक पवित्र पुस्तकें बरोवन आसा देव आपल्या दुतांक तुजे विशयेन ताकीद दितलो आनी तुजो पांय पत्राक आदाळनाशें
आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले. जेजून ताका जाप दिली, हेंय बरोवन आसा, सर्वेस्परा तुज्या देवाची परिक्षा करिनाका. देवाचें उतार हें. ह्या वस्पांत आयच्या दिसा आमी पळोवन आसा जेजू क्रिस्ताक सर्वेस्परान एक योजन दिल्लें आनी त्या योजन जारी करचे खातीर सर्वेस्पर देव सोम्यान जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसाराक धाडटा. आनी ताचें मिसांव प्रारंभ करचे पयलें म्हणजे पवित्र स्नान घेतिल्ल्या कुडलें सोमी जेजूक पवित्रत्व देवसरान ताळचे खातीर तो ताका आपोवन व्हरता. आनी पवित्रत्व आपोवन कितें करता, 40 दीस सोमी जेजू क्रिस्त उपास करता. आज हांव आनी तुय उपास करता. 40 दिसांचो उपास आमच्या पैकी साबारांनी करूंक धरला, एकानी एका रितीन. थोड्यांनी पोटाक खाण काय नासतना उपास तर, थोड्यांनी नितळ जिणी जिवन आपल्या मनाक आनी काळजाक उपास म्हणजे तांकां संवसारीक खुशी करनासतना, तांचो उल्हास पावनासतना थंयसर उपास. आनी थोड्यांनी मागण्यांनी आराधनाद्वारे आनी एक एक रीत. ह्या 40 दिसांनी हांवें कितें म्हणे उपास करीसे म्हणलो दृढ निर्धारान साबार जण आमचे पैकी आसात. आनी हांव आनी तूं नियाळ करनासा. ह्या 40 दिसांनी खरेंच म्हज्या दिसांनी हांवें कितें नियाळ करूंक जाय. जशें जेजूक एक मिसांव दिल्लें, तें मिसांव जारी करचे खातीर ताणें तें 40 दीस उपास केले. तर हांवें म्हज्या जिवितांत 40 दीस उपास करून हांव खंयसर वचूंक हांव पळोवन आसा. ह्या विशयंत हांवें तुवें चिंता आटोवंक आसा मोगाचें. देवाचें योजन आमच्या जिणयेंत ताच्या सर्वेस्पराचें मांडावळ कशी जारी येता म्हणल्या विशयंत हांव तूं चिंता आटोवन आसा, ध्यान करन आसा. आमी परच्या दिसा आमी पळयलें, मागण्याच्या जमते वेळार आमी ध्यान केलें. पयल्यान पयलें आमी आमकांच तयारी करूंक जाय. सोमी जेजूय पवित्र स्नान घेवन आपणाकच तयार करूंक येता आनी पवित्रत्व ताका तयार करच्या खातीर आराण्याक व्हरून येता. ह्या तयारे वेळार कितें हांवें तुवें सोदूंक जाय. पोर आमी ध्यान केलें, पयल्यान पयलें म्हजो देव कोण. देव जावन आसा आरंभ, देव जावन आसा फावंडेशन, आमचें कितें आसा बेसीक आसा तें. आनी देव जावन आसा म्हज्या जिवितांत तो कोण म्हणलें हांवें पयल्या सुवातेर सोदून काडूंक आसा. आनी ह्या विशयंत हांवें आनी तुवें आदल्या हप्त्यांत मागण्या जमातेर आमी नियाळ केलो. आतां दुसरी संगत, देव कोण म्हूण हांवें सरतर ह्या फाटल्या ह्या 40 दिसांनी हांव जाणा जावंक प्रयत्न करतां, तितल्यार थंयसर पावना. दुसरें हांवें प्रारंभ केले जाय आनी तें जावन आसा हांव कोण. देव कोण हांवें ध्यान करीत मात्र न्ही. ह्या 40 दिसांनी हांवें आनी तुवें ध्यान करूंक जाय हांव कोण, हांव कोण. आनी हर एकल्याक मोगाचें न्हू, संवसाराच्या प्रारंभातावन आज पर्यंत एक व्हड सवाल, हांव कोण. म्हजे विशयंत म्हाका वळख आसा गी म्हणलें सवाल. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा, पवित्रत्म्यान अरण्याक वेल्ल्या वेळार देव सारी पयलें सवाल विचारता सोमियान जेजूक ताच्या आयडेंटिटी, तो कोण म्हणल्या विशयंत पयलें सवाल विचारता. आनी म्हणटा, जर तूं देवाचो पूत तर हे फातर उणें जावं म्हूण फरमाय. तो सांगता, सैतान सांगता, तुका गुत्ताय तूं कोण म्हणून, तूं देवाचो पूत न्ही, पळय टेस्ट करया, तूं वय की न्ही घेवन आमी एक टेस्ट करया. आनी हेंच सवाल दुसऱ्या बोटे विचारता न्ही तशें तो म्हणटा. आनी म्हणटा, देव थंयसर तो सैतान तो विचारता, तूं देवाचो पूत जाल्यार सकला उडीक मार,
कित्याक पळयत पुस्तक अशें सांगता देवाचो पूत वय की न्ही तूं वय की न्ही तें पयलें म्हाका आयडेंटिटी जायचें तूं तुजी वळख तुवें पयल्या सुवातेर तुकाच तुवें कणगाणेचें पूण स्वामी जेसू आपूण कोण म्हणून 40 दीस उपास केल्ले त्या स्वाम्या जेसू म्हणालो हांव देवाचो पूत म्हणून म्हाका कांय दुबाव ना हांव देवाचो पूत वय जाल्यार हे फातर उणें करूंक सांगता हे म्हाका दुबाव ना तुका मात दुबाव म्हाका दुबाव ना हांव देवाचो पूत म्हणून म्हाका गुत्त आसा त्या देखून तो म्हणटा तूं फातर असले उणें कर म्हणटाना जेजू म्हणटा मनीस उंड्यान मात्र न्ही बगार देवाच्या तोंडान भायर सरता त्या हर एका उतरान जी येता म्हणली जाप दिता दुसरे वटेन तेंचे सवाल विचारतना तूं देवाचो पूत जाल्यार वयर सकला उडी मार म्हणटा आसतना तुका किर्तन तो मदून आमी पळयता थंयसर दुतांक तुजे विशयेंत ताकीद दितलो पांय तुजो पत्राक आदळशें राखतलो म्हणलें कोट थंय सैतान दिता आसतना म्हणटा सर्वेस्परा देवाची परिक्षा करची गरज ना हांव जाणा हांव कोण म्हूण हांव जाणा म्हाकाच हांवें देवाचो पूत वय की न्ही म्हणून टेस्ट करची गरज म्हाका ना वय मोगाचे न्हू म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत ह्या 40 दिसांनी उपास करनासच्या वेळार हांवें तुवें ध्यान करूंक जाय हांव कोण ह्या पवित्र पुस्तका प्रमाणे हांव कोण म्हाका वळख आसा की मोगाचे न्हू हांव कोण म्हणलें चिंता पोरण्या सोल्ल्यांत हांवें तुवें पळयलें जाल्यार थंयसर एक आमी पळयता गणनाच्या पुस्तकांत एक उल्लेख आसा 13व्या अध्यायांत आमी थंयसर पळयता मोइजे थंयसर खबर काडूंक थोड्या मनशांक धाडटा तें शहर ताणें कितें स्वाधीन करूंक जाय तें स्वाधीन करचें शहर कशें आसा म्हणून तो तांच्या 12 कुळयांच्या 12 मुखेल्यांक थंयसर धाडटा आनी थंय वचून पळयतात भारी बरो प्रदेश दूद आनी मोव वळचे तसलो आनी थंय व्हडले व्हडले घट मोठो मनीस आसात आनी ते फाट येवन कितें म्हणटात म्हणलें भोव गरजेचें मोगाचें न्हू पळयत पुस्तक म्हणटा गणनाच्या पुस्तकान 13व्या अध्यायान मोत्ताने वाक्य जावन मोतमोराने वाक्य थंयसर वाचलें जाल्यार ते मलगडे येवन आनी थंयसर कितें पुरा आसात म्हूण सांगता आसतना ते म्हणटात वय आमी थंय रक्षांक पळयलें अनाकीम रक्षांची संतत आमी देंपे कशें आमकां भोगलें तांकां आमी तशेंच दिसले हांव जायत हांगा पळया हे व्यक्ती तांबडो दर्यो उतरून आयिल्ले इजिप्तकारांच्या हाताक मेळनातले भुकेल्ल्या वेळार मान्ना केल्ले तांच्या जिवितांत ते विंसून काडली परजा म्हणून जायते अजापां पळयल्ले हे व्यक्ती आमी सर्वेस्पराची विंसून काडिल्ली परजा म्हणलें तांचे थंय नातिल्लें तांचे थंय कितें भोगलें तांकांच थंय वळखना देखून ते म्हणूंक लागले आमी देंपे कशें आमकां भोगलें ते व्हडले व्यक्ती म्हूण आमकां दिसले आमी देंप्या बरी आमकां भोगलें मोगाचे न्हू आज म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत अशेंच जालां हांव आनी तूं पवित्र पुस्तका प्रमाणे कोण म्हणून आमकां पवित्र पुस्तक सांगता तरी हांव आनी तुवें अशेंच म्हणून फाटलें इतलीं वर्सां हांव आनी तूं जियेले आयडेंटिटी क्रायसीस म्हणटा आमी ह्या हांव कोण म्हणलें वळखूच म्हाका ना ह्या इस्रायलकारांच्या मुखेल्यांक नातिल्ली आमकांय ना आनी त्या देखून हांव आनी तूं जिवितांत चलवून आसा आनी ह्या खातीर ताणें आपूण केवल देंप्या बरी दिसता म्हणल्या खातीर कितें करता मोगाचें न्हू पळयत पुस्तक म्हणटा सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें थंयसर 14व्या अध्यायान 11 वाक्य येता सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें कितलो काळ वो लोक म्हजो
तिरस्कार करीत हांवें तांचे मदें इतली खुणां केली जाल्यार ती म्हजेर पातयणी दवरूंक कितलो काळ फाटीं सरतीत. हांव तांचे मदें मारीची पिडा धाडटलो आनी तांचो सत्यानाश करतलो. हांव तुमचे तावन एक नवें राष्ट्र करतलो आनी तें तांचे प्रास व्हड आनी बळिश्ठ जातलें. एकच कारण त्या व्यक्तीच्या दृश्टींत तांच्या प्रकार देव कितें चिंता त्या प्रमाणे चिंतिनासतना आपणाकच ताणें हल्क करून घेतल्यान सर्वेस्पर देव ह्या प्रमाणे मोयचे कडेन उलयलो. ह्या 12 जाण दादल्या पैकी एकलो तो कालेब म्हणटा कितें, कालेब म्हणटा तो दिता आसतना कालेबान म्हळें आमी वचून तो देश स्वाधीन करूंक जाय, आमच्यान तें जाता म्हूण ताणें सांगलें. मात्र न्ही, परत थंयसर तो सांगता आसतना म्हणटा थंयसर नूनाच्या पुता जोशुआन आनी जेफनाच्या पुता कालेबान आपली मस्तकी भिंजली आनी म्हळें आमी खबर काडूंक गेल्लो देश एक भोव बरो देश, सर्वेस्पराची कृपा आमचेर आसा जाल्यार तो आमकां त्या देशांत व्हरतलो आनी आमकां तो दितलो. दूत आनी मोव वळलेलो देश तो. सर्वेस्परा विरोध उठा नाकात, ह्या देशाच्या लोकांक भिये नाकात, आमी तांकां गिळून सोडटले. हांव तांची संरक्षक सावळी तांकां सोडून गेल्या, पूण सर्वेस्पर आमचे सवय आसा देखून तांकां भिये नाकात. एका कुशीन 10 जाण व्यक्ती म्हणटात आमी देंप्या बरें दिसता. आनेका कुशीन कालेबान आनी सांगाते म्हणटा आमी तांचे वयर जैत व्हरूंक शकता, कित्याक आमी सर्वेस्पराची विंसून काडली परसा म्हणटा. हाका जवाब दिवन सर्वेस्पर देव 14व्या अध्यायांत थंयसर सांगता आसतना आमी पळयता 22 तावन 24वें वाक्य पळयल्यार अशें आसा. म्हजी महिमा, सर्वेस्पर देव म्हणटा म्हजी महिमा आनी इजिप्तांत आनी अरण्यात हांवें केल्ल्यो खुणां पळयल्ल्या आनी येदोळस 10 फावटी म्हजी परिक्षा केल्ल्या आनी म्हजो थाळो आयकनांतल्या सर मनशां पैकी एकलो पर्यंत हांवें तांच्या पुर्वजांक बसयल्लो देश देखलो ना. पूण म्हजो सेवक कालेब वेगळेच मनोभाव असो, तो ताका पुर्तो विधेय जाला, देखून तो भितर सरल्या देशाक हांव ताका व्हरतलो आनी ताच्या संततीक अधीन तो जातलो. पळया, एका कुशीन म्हणटा त्या 10 जाण कितें म्हणाले, देंप्या बरें तांकां थंय दिसले आनी त्या खातीर सर्वेस्परा देवान सांगलें म्हज्या दृश्टेंत म्हजे तुमी विंसून काडली परजा तरी तुमकांच तुमी वळखना देखून तुमी सगळीं नाश जावन वयतल्यात. आनेक कुशीन तो कोण म्हूण वळखलो कालेबान सांगाती. सर्वेस्पर देव म्हणटा तूं तुका कोण म्हूण वळखल्या वरवीं तूं त्या बसयल्ल्या राष्ट्राक वचून पावतले. हे व्यत्यास मोगाचे न्हू. सगळ्यांकी सर्वेस्परा देवाची बसवणी आसली, सगळ्यांकी थंयसर इजिप्तांत न्हू त्या दुदान आनी मोहन वळच्या गांवाक वचोंक सगळ्यांकी बसवणी आसली. सर्वेस्पर देव सगळ्यांचो मोग करनासलो, देवाचें योजन थंयसर आसलें. तरी पूण खेदाळा ह्या व्यक्तीक आपूण कोण देवाच्या दृश्टेंत म्हणलें कळोना गे, ते व्यक्ती देवाच्या योजनाचो अनुभव जायनासतना गेले मोगाच्या. आनी जो कोण आपूण कोण म्हणून ताका कळ्ळें, आपूण देवाचें कसलो व्यक्ती म्हणून कळ्ळें, तो व्यक्ती सर्वेस्परा देवाच्या दृश्टे मुखार आशिर्वादीत जावन गेलो. त्या देखून म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत हांवें ते उडास दवरूंक जाय. हांव कोण सर्वेस्पराच्या दृश्टेंत, जर तर सर्वेस्पराच्या दृश्टेंत हांवान तूं कितेंच न्ही जालें, सर्वेस्पराच्या दृश्टेंत हांवान तूं महान व्यक्ती तरी म्हाकाच हांव कितेंच न्ही म्हूण लागता जाल्यार हांव 0 जावंक पावता म्हाकाच्या. पवित्र पुस्तक म्हणटा तुमी जावन आसा संवसाराचो उजवाड. जेजू म्हणटा सामातेच्या 5व्या अध्यायान तूं जावन आसा संवसाराचो उजवाड, तूं जावन आसा संवसाराचें मीठ. या तुमी जावन आसात याजक.
या तुमी जावन आसा देवाची भुरगीं. आज म्हाका आनी तुका भोगना जाल्यार हांव आनी तूं देवाचो पूत या देवाची धू म्हूण आमकां भोगना जाय जाल्यार हांव आनी तूं पवित्र पुस्तकाच्या दृश्टीन कितें आसा तें म्हाका तुका भोगना जाल्यार देवाचें योजन परिपूर्ण तरान अनुभव करूंक आमकां जायना. दुसरी संगत आमी उडास दवरूंक जाय. हांव कोण म्हणून म्हाकाच ह्या मुखल्या दिसांनी खरेंच म्हज्या दिसांनी हांव ध्यान करनासतना हांवें चिंतूंक जाय सर्वेस्पराच्या मोगान ताच्या खाकुलते वरवीं म्हाका कितें सकत लाभल्या. सर्वेस्परान म्हाका कितें मुजें तें आतां सकत आसा म्हणले भशेन हांवें तुवें ध्यान करूंक जाय. मोइशे कडेन ताजेर एक दांडो आसलो, हे बेतकाटी आशिल्ली. सर्वेस्परा देवान ताका विचारलें. तो पवित्र पुस्तक म्हणटा निर्गमन पुस्तकान 3 अध्यायान 4 अध्यायान 2 वाक्य म्हणटा सर्वेस्परान ताका विचारलें तुज्या हातान कितें आसा. ताणें जाप दिली एक बेतकाठी. तुज्या हातान कितें आसा बेतकाठी. तर हांव बेतकाटेक आशिर्वाद करता आनी ती बेतकाटी खंयसर गेली ती बेतकाटी अजापांनी थंयसर विशेष तरान मोइशे आशिर्वादीत जिवन जिवंक शकलो. त्या बेतकाटी मुखांतर सर्वेस्पराच्या आशिर्वाद त्या बेतकाटीन वळ्ळें आनी थंयसर आशिर्वादीत जिवन जिवंक शकलो. एलिया प्रवादिसो तो व्यक्ती सरिल्ल्या वेळार ताजे सांगात आसो एक प्रवादी सरिल्ल्या वेळार ताजी बायल येवन ताजे लागीं म्हणटा म्हज्या रीण आशिल्लें आनी तें रीण फारीक करच्या खातीर रीणकारी म्हज्या घरा बागल्याक आयल्यात, म्हज्या भुरग्यांक पुरो व्हरता म्हणटात. आनीक त्या दाळा एलिया त्या स्त्रिये कडेन विचारता स्त्रिये तुजे कडेन कितें आसा. स्त्रिये तुजे कडेन कितें आसा. ही स्त्री म्हणटा म्हजे कडेन कांय ना. म्हजे कडेन आसा म्हळ्यार तें पयलीं पुस्तक 2 वाक्य अशें म्हणटा मोगाच्यान रायाचें 2 पुस्तक 4 अध्याय 2 वाक्य. एलिशेन तिका विचारलें हांवें तुका कशें कुमोग करीत. तुज्या घरांत कितें आसा म्हूण म्हाका सांग. तिणें ताका जाप दिली तुज्या साकरणे कडेन तेलाची एक बरणी शिवाय हेर कांयच ना. तेलाची एक बरणी शिवाय कांयच ना. आनी एलिया म्हणटा जें कितें तुजे कडेन आसा सर्वेस्पराच्या नांवी हांव आशिर्वादीत करता आनी ह्या तेलाच्या बरणींतावन तुज्या जाय तितल्यो बरण्यो हाडणे. कितल्या बरण्यांक तूं थाल वता गी कितलें तुजें सामर्थ्य आसा गे तितलें थंयसर थाल वळटलें. आज सर्वेस्पर देव म्हाका तुका ध्यान करता आसतना हेंच सांगता म्हज्या पुता म्हज्या धुवे तुजे कडेन कितें आसा. हांव आनी तूं सगळ्यांक सांगता म्हजे कडेन कांय ना देवा, म्हजे कडेन कांय ना. जल्मल्ल्या हर एका व्यक्तीक सर्वेस्परा देवान देणी आनी फळां दिल्यांत. एक न्ही एक देणी दिल्यान. थोड्यांक जावंक पुरो एक मधूर थाळो जावंक पुरो, थोड्यांक जावंक पुरो एक उलोवचें देणें दिलां जावंक पुरो, थोड्यांक जावंक पुरो एक मुखेलपणाचें देणें जावंक पुरो, थोड्यांक शिकपाचें देणें जावंक पुरो. एकल्यांक एक देणें सर्वेस्परा देवान दिलां. सेवेचें देणें दिलां जावंक पुरो, विनोवणे मागणेचें देणें दिलां जावंक पुरो. हर एकल्या व्यक्तीक हर एक देणें दिलां. आज सर्वेस्पर देव म्हजे लागीं तुजे लागीं सारता म्हज्या पुता म्हज्या धुवे तुजे लागीं कितें आसा. आनी ह्या भशेन हांव तूं ध्यान करता आसतना उडास दवरूंक जाय. जे दाळा त्या मोइशेची बेतकाठी कांय कितें तुज्या हातांत आसता म्हणटना ताणें म्हळें बेतकाठी आसा म्हणून. आनी ती बेतकाठी ताका फारेव मुखार अकमानालिसाय जायनातल्या बरी राखोंक शकली. तुजे कडेन आसची बेतकाठी खंयची ती बेतकाठी हांवें येदोळ सांगलें. आमकां गुत्त आसा तुमच्या जिवितांत कसलें एक देणें तुमचे कडेन आसा. ती बेतकाठी आशिर्वाद जाल्ल्या वेळार तुमकां अकमानालिसाय जायनातल्या बरी तुमच्या जिवितांत आशिर्वादीत जावच्या बरी सर्वेस्पर देव तुमकां आशिर्वादीत करता. आनी त्या बेतकाटी वरवीं तुजें जिवन उंचल्या पावंडाक पावता मोगाच्यान. तिसरें आमी उडास दवरूंक जाय. हांव कोण म्हूण चिंता आसतना म्हजे कडेन कसली सामर्थ्य आसा. सामर्थ्य म्हळ्यार म्हजे कडेन आसा पूण उपयोग जावना.
मुजे कडेन आसा पूण उपयोग जावना. आतां चिंतया आमी UAE म्हणटा, सौदी अरेबिया, थंयसर कांय कुवेट, ते उपरांत त्या ल्हानचे व्हडल्यो व्हडल्यो बांयो भितर निक्षेप आसा म्हणटा आमी. तांचे कडेन ती सामर्थ्य आसा, जाय तितली सामर्थ्य आसा, ती उपयोग करूंक जाय. पोरपूर अफगानिस्तानांत पुरा व्हडलें गालवटांनी जालो. सगळे म्हणाले अफगानिस्तानांत जाय तितली भितर तांचे थंय सामर्थ्य, थंय भितर खनिज संपत्तो आसात आनी त्या खातीर थोड्यांनी दोळो दवरला. म्हळ्यार सामर्थ्य आसा पूण ते उपयोग जावना. आमी सर तर खाली उतरांनी सांगचें जाल्यार व्हडली सामर्थ्य, ह्या व्हडलें कितें म्हणटा आमी ग्रेस काय व्हडल्या चिन्नादा काले म्हणटा गाणी म्हणटात पळय, थांत वाचचे की चड सिमेस्रेंत आसा म्हूण सांगयेत. कित्याक जाय पुरते लोकांचे सामर्थ्य आसली ती उपयोग करनासतना वेस्ट जावनाची थंयसर सिमेस्रे वचून पावतात. मुजे लागीं तुजे लागीं सर्वेस्परा देवान दिल्ली सामर्थ्य आसा, हांवें तो उपयोग करनातल्या वरवीं सगळी ती वेस्ट जावन गेल्या मोगाचें न्हू. जर तर हांव एक सामर्थ्य म्हणटा आसतना उडास दवरूंक जाय, कितें भायल्यान आसा म्हणलें गरजेचें की कितें भितरल्यान आसा म्हणलें गरजेचें. भायलें म्हजे कडेन सामर्थ्य तितले पयशे आसा, इतले पयशे आसा म्हणचे की म्हज्या भितर कसली सामर्थ्य म्हजें तें आसा, ती कशी हांवें उपयोग करूंक जाय. जर तर म्हजे भितर आसची खंयची बेजारायचे दृश्टिकोन जाल्यार म्हाका हर एका संगतींत म्हाका बेजाराय दूख म्हूण म्हाका दिसता. जर तर म्हजे भितर आसची सकत ती संतोश बराची जाल्यार हर एका संगतींनी संतोष पावचें आसलें म्हजें थंय सामर्थ्य आसा. जर तर हांव एक देवास्पणसो व्यक्ती जाल्यार जर तर हर एका संगतींत देवाक पळोवंक आमकां जाता. जर हांव आनी तूं म्हज्या जिवितांत कितल्योश्यो सामर्थ्यो म्हजे थंय आनी तुजे थंय आसता आसतना ती सामर्थ्य आज ह्या आमच्या 40 दिसांनी उपास करता आसतना सर्वेस्परा लागीं आमी विचारूंक जाय, देवा म्हजे कडेन आसची सामर्थ्य कितें म्हाका दाखोवन दी. ह्या दिसांनी हांव उपास करच्या टायमार बापा तुजे काकूळ म्हजेर दाखय, सोमयांचे तुजे काकूळ दाखय, तूं काकूळ तसो सोमी, तूं मोगाळ सोमी, तुज्या मोगान तुज्या काकूळतेन म्हजे ते आसची सामर्थ्य म्हाका दाखय. उडास दवर ह्या मोगाचो न्हू. जल्मतना सक्कडे आशक्त जल्मले हर एक भुरगे जावंक पुरो अमेरिकाचो प्रेसिडेंट जावन दी, जावंक पुरो हांव आनी तूं जावंक पुरो या रशियाचो अध्यक्ष जावंक पुरो, भारत देशाचो अध्यक्ष जावंक खंयचो जाल्यार जावंक पुरो, जल्मतना हांव आनी तूं सगळां आशक्त जावन ल्हानशीं भुरगीं जावन आमी जल्मल्ल्या आमकां चलोवंक जायनातलें, उलोवंक जायनातलें, एक ल्हानशें कांय नातलें. पूण त्या ल्हान भुरग्या भितर सामर्थ्य लिपोवन आसली आनी तांणी ती सामर्थ्य उपयोग केली. हे सुपरस्टार आनीक ह्या ऑर्डिनरी मनशा मदें व्यत्यास इतलोच. सुपरस्टार कितें हांव तो म्हणटा, तांणी तांची सामर्थ्य उपयोग केली, त्या देखून ती सुपरस्टार जावंक पावली. कोण ती तांचे भितर आसली सामर्थ्य उपयोग करूं ना, ती एक सामान्य व्यक्ती जावन ह्या संवसारांत जिवंक पावली मोगाचें न्हू. त्या देखून ह्या करिज्माच्या काळार हांवें आनी तुवें सर्वेस्परा लागीं मागोवंक जाय. सर्वेस्परा हांव कोण म्हणलें म्हाका तूं दाखोवन दी सोम्या. हांव कोण, म्हजें सामर्थ्य कितें, म्हजे कडेन कितें आसा तें म्हाका दाखोवन दी सोम्या. म्हजी सामर्थ्य सर्वेस्परा देवा तूं जाता तितल्या वाटेन ती वाडय सोम्या. आमकांच आमी सर्वेस्परा देवा लागीं सांगया, सर्वेस्परा ह्या उपासाच्या काळार हांव तुजें ध्यान मात करता मात्र न्ही, बगार हांव आशेतां सोम्या. हांव कोण, पयल्या सुवातेर देव कोण, दुसरें हांव कोण म्हणलें म्हाका कळीत कर. तुवें म्हाका ज्या जिवितान दिल्लें योजन म्हज्या जिवितान जारी जावंक म्हाका आशा आसा देवा. तर तूं म्हाका सहाय कर. आमी केवल खालीच उपास करून कांय प्रयोजन ना. कित्याक आमकां एक मिसांव आसा जाल्यार आमचें एक ध्येय दवरलेलें पत्रापान बरें करना विवरान सांगलें. सर्वेस्पराचें योजन आमकां एक आसता, तें योजन जारी करूंक जर तर हांव कोण म्हाका कळीत ना जाल्यार, देव कोण म्हाका कळीत ना जाल्यार तें योजन जारी करूंक जाता आसतना मोगाचें न्हू. त्या देखून आयच्या दिसा हांव आनी तूं सर्वेस्परा मुखार
आसता आसतना ह्या सक्रामेंता मुखार मागता आसतना मागया आमी सर्वेस्परा तुजी दया म्हजेर देंवन येवं दी, तुजी खाकूळ म्हजेर देंवन दी, सर म्हजी पदकां बक्षीस मेळ्या आनी म्हाका हांव कोण सर्वेस्परा तूं कोण म्हणली वळख स्पश्ट तरान धरूंक, म्हजी सकत आनी सामर्थ्य जाणा जावंक आनी तुज्या दृश्टेंत हांव कोण म्हणलें दृढ म्हज्या काळजान रेगोवंक आनी त्या प्रमाणे म्हाका जियोंक तुजी कृपा लाबून दी म्हणून आमी ह्या वेळार मागया. आमेन. सर्गींच्या बापा, तुजे समोर आमी आमकांच उक्तें करता सोम्या. आमच्या काळजांत आशिल्लीं बोगणां सोम्या येदळवरेक आमी तुजे समोर कितें म्हणलें वळखून घेवंक सलवाल्या सोम्या. मोगळा सोम्या जेजू, बापाचें येवजन जारी जावच्या पासत आमकांच आमी मारपाड करन, ताचें येवजन आमच्या जिवितांत पूर्ण जावच्या वाटेन आमची मेटां काडूंक आमकां आदार लाभय सोम्या. आमचें जिवीत दैवीक सैमान भरलेलें जावन मारपाड जावंक कृपा लाभय सोम्या. आमचें थंय आसचें उणेंपण पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरती कर सोम्या. आनी तें देवान आमच्या जिवितांत दवरलेलें येवजन जारी जावंक पवित्र आत्म्या सांगाता मेटां काडूंक आमकां आदार लाभय सोम्या. समर्पण करता सोम्या आमकांच आमी तुज्या हातांत. हर एक घडी तुज्या आदाराची जावन आमकां लाभय सोम्या. समर्पण करता सोम्या आमच्या जिविताचो ध्येय, तो ध्येय तुवें आमकां दिल्लो ध्येय जावन मारपाड कर सोम्या. आनी त्या ध्येया संगी मेटां काडूंक आमकां कृपा फावो कर सोम्या. समर्पण करता सोम्या हांगासर आसलेल्या हर एकल्याक आमचे थंय आसचें हर एक तरेचें पिडेचें, असमाधानाचें, दुबळीकायेचें, सर तरेच्या कंतीदुखी बेजारायेचें, आंतरीक घयांचें वजन तुजे मुखार दवरता सोम्या. तुवें सांगलाय म्हजे सरशीन येया आनी हांव तुमकां हर एकांतलें सुडका लाभयता म्हण. मोगळा सोम्या जेजू, तूं आतां आमचे मदेगात पवित्र आत्म्याचे सक्ते संगी हर एकल्याक आपड सोम्या. हर एकल्याचे काळीज तुज्या मोगान भर सोम्या आनी आशिर्वादीत कर सोम्या. हालेलुया हालेलुया हाला बाबा बाबा शिबरा बरा 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 बा हालेलुया हालेलुया हाला 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 मशकरा बरा बा हालेलुया 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 हालेलुया. जुज जावच्या जाग्यार सोम्या शांती दूत जावन तुजी सकत वाळी सोम्या. हाला माशालाला हा बरा 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 बा शबरा बा संसारार शांती समाधान देवान येवंक कृपा तूं फावो कर सोम्या. हाला माशालाला हालेलुया हालेलुया हा बरे बरे बा शबरा बरा बा हालेलुया हालेलुया हालेलुया. काळजांत येवन रावन त्याच सोम्याक आपण दिवया तुमच्या दोव्या कडतिल्यांत गीत संको 15. जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव, उक्तें तुका म्हजें काळजादा. जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव, सलय म्हजेर तुजें दरबार. जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव, उक्तें तुका म्हजें काळजादा. जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव, सलय म्हजेर तुजें दरबार. शिसां सांगाता दर्यांत आसतना, चिंतूंक लागले वादळ उठुल्लें. शिसां सांगाता दर्यांत आसतना, चिंतूंक लागले वादळ उठुल्लें. उण्या बावार्थ्यां तुवें वसयलें, जेजू म्हाका तुजेर भरवसो. उण्या बावार्थ्यांक तुवें वसयलें, जेजू म्हाका तुजेर भरवसो. जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव,
उक्तें तुका म्हजें काळजादा जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव सलय म्हजेर तुजें दरबार जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव उक्तें तुका म्हजें काळजादा जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव सलय म्हजेर तुजें दरबार सईत देवसारान तुका नाटतना जेजू तुवें चिकोन दाखयलें सईत देवसारान तुजेर नाटतना जेजू तुवें चिकोन दाखयलें म्हजेर पातकांची मोडां मांडटना जेजू म्हाका तुजेर भरवसो म्हजेर पातकांची मोडां मांडटना जेजू म्हाका तुजेर भरवसो जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव तुक्तें तुका म्हजें काळजादा जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव सलय म्हजेर तुजें दरबार सलय म्हजेर तुजें दरबार सलय म्हजेर तुजें दरबार मोगळा समयान जेजू हर एक तुझ्या हातान समर्पण करणं तुझ्या आत्म्याच्या सत्तेन सोम्यान जेजू आता आमकां हर एका बंधनांत हांव सुटकाला बाई म्हण मागता हाला माशाला लिलीला लाला माशारा रा 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 हबरी बारा बा शाबारा बारा 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 बा हालेलुया 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 हबरा बारा बारा बा शाबारा बा हबरा बा शाबारा बारा बा शाबारा बा मोगळा सुम्यान जेजू भवडतान दंडळन तुजे तावन पयस वेच्या सबारांक तूं ह्या करेजमाच्या वेळार तुझे सरशीन वडताय देखून अर्गां दिता सुम्या हाल बाशाला लिलीला लालामा रबतुदो शिखर बराबा हालेलुया 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 आंतरिक गायी परत परत दूख उस्कोन कंतिष्ट जावन जीवन सरच्या व्यक्ती थंय सोमी समाधान दिवन आशीर्वाद सेता हा बली बशु बारा 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 बातिलो शबलबा हालेलुया 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 मगळा सोम्या जेजू हर एका कठोर मनाच्या व्यक्तींक प्रत्येक जावन झुजांत कष्ट नष्ट अनवरा जीव हकडावन घेतल्या कुटुंबांक तुझो आदार लाभय म्हण मागता हालेलुया 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 अबरबा अपा येशू आलिशुनी आलालाला अबरेताना शाला ललबा शिकरबा तैसर शांती समाधान देवई सोम्या हालेलुया 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 हात मोयेवच्या व्यक्तीक सोमी संपूर्ण तरण गुण करता म्हण बसयता हालेलुया हालेलुया हबरबा शबरबरबा शिरररा शिरमश्तिलाला शिलाला शिलाला मशकरबा शबरबा शबरबा कामाच्या जाग्यार मस्तू इरिटेशन आसन काम करूंक मन नातल्या व्यक्ती थंय सोमी जेजू बरवसो जावन देवन येता आनी ताका थंयसर समाधानेन काम करची कृपा लाभयता आलमा शबा रुबाताला शाबाला बलाबा ही बाबा शाबारा बराबा शबा हालेलुया 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 Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 सगळा मी दिमी गेल्या मोगाच्यानो सुमयाचे आशीर्वाद घेवच्या पयले आता मी प्रत्येक जावन सगळो संसार सुमयाच्या पांयांत आमी समर्पण करुया आमच्या देशाक सुमयाच्या पांयांत आमी समर्पण करुया आमच्या दियेसीक आमच्या कुटुंबांक हर एक लागीं सुमयाच्या पांयांत आमी समर्पण करुया मोगाच्यानो आज सबाज जाग्यान आमी पळयता मनशाच्या काळजांनी राग मोसोर हागे द्वेष फारीकपण ಎಂತ बरोवन गेला
आनी हाका लागून जायती समस्ये एकलो आनी एकल्याक आपणाचो भाव भयण म्हणलें वळखुचें आज आमकां पळोवंक मेळना. फारीकपण एकल्यान आनी एकल्याचें नाश करचें हेंत चिन्ना जावं आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या बोवारी, आमच्या राज्यांनी, देशांनी, सगळ्या संवसारार. आनी त्या देखून आज रशिया आनी युक्रेना मदें थंयसर झूज चलोवन आसा. हांव वडगी तूं वडगी, अधिकार, मान, गौरव आनी फारीकपण त्या देखून मोगाच्यान ह्या घडी आमी विशेश तरान मागया. हर एका मनशाची काळजां मना सोमयान आपोडच्याक, ती खालती बळी करच्याक, एकामेका बोगसूंची कृपा दिवच्याक, त्या काळजां मनांनी आसलो तो राग, मोसोर, द्वेश हे पयस करून तें काळजां मना मोगान, शांतीन, समाधानान भरच्या खातीर आज आमी विशेश तरान मागया मोगाच्या. त्या देखून सगळं आमी दिबी घाली. आमचे दोनी हात आमी वयर उबारया ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांतल्या जेजू थंय. आनी ह्या घडी आमी सगळ्या संवसारांतल्या हर एका व्यक्तीक आमी समर्पण करया मोगाच्यान. हर एका व्यक्तीच्या काळजां मनांनी मोग भरच्या खातीर, ती काळजां खालती आनी बळी जेजूच्या काळजा सारकी जावच्या खातीर, तो मोग जीव दिवचा तसलो मोग, एकामेकाचें बरेपण आशेता तसलो मोग तांच्या काळजांनी भरच्या खातीर. आनी फारीकपणाची चिन्नां पयस वचोन बोगसूंचें तें बरें मन, उदार काळीज हर एकल्या ते रस्त्या खातीर ह्या घडी आमी विशेश तरान मागया. आनी प्रत्येक जण आमच्या कातोलीक भाव भयणी थंय, आमच्या क्रिस्तांव भाव भयणी थंय बोक्साने सोमयान आमकां दिलें स्तोत्र, तें फारीकपणाची चिन्नां काळजां मनांतली पयस वचोन बोगसूंचें तें उदार काळीज जेजूच्या काळजा सारकें काळजां जावचे खातीर आमी विशेश तरान मागया. आनी प्रत्येक जाण रशिया आनी युक्रेना मदले ते झुजाची झूज रावचे खातीर, आनी तो मोसोर, हागे, द्वेश रावचे खातीर, आनी थंयसर बरेपण, शांती स्थापन जावच्या खातीर आज आमी परत सोमया कडेन विशेश तरान ह्या घडये मागया. आमचे दोनी हात आमी वयर उबारलेले आसता, त्या पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारया. पवित्र आत्म्याचे सकत सगळ्या संवसारार ह्या घडये वालच्या खातीर आनी ह्या पृथ्वीचें रूप नवें करच्या खातीर, बदलोवच्या खातीर, प्रत्येक मनशाची काळजां मनां बदलच्या खातीर ह्या घडये आमी विशेश तरान मागया मोगाच्यान. आमच्या मागण्याक बळ आसा, मागले आमकां मेळटा, आज न्ही फाल्यां मेळटा. ही आमची पातयेनी मनीस बदलतलो, ताची काळजां मनां बदलतली म्हणल्यार त्या भरवशान आमी हर एक पोटी, हर एक घडये आमी मागचे. त्या उद्देशान तर ह्या घडये आमी मागया मोगाच्यान. पवित्र आत्म्या वत, पवित्र आत्म्या धाड सोमया आनी मनशाची काळजां मनां ती फारीकपणाच्या चिंता, राग, मोसोर, हागे, द्वेशाची ती काळजां बदलच्याक आनी शांती, समाधान, मोगान भरच्या खातीर ह्या घडये आमी विशेश तरान मागया मोगाच्यान. पवित्रत्म्या देवोने मोचे तैतो प्रभोंके स्वार्तुसो पाकोंके मोचे तैतो चिंके पवित्रत्म्या देवोने मोचे तैतो स्वार्तुसो पाकोंके तुझ्या काळज पुताच्या काळजासारखी खालती बोली करून बापा पवित्रत्म्या धाड, पवित्रत्म्या जेजू तुझ्या त्या मजदरा परत धाड या संसारात धाड देव सारपात कांगनाच्या बाहेर येऊन राग, द्वेष, सोदूंक शिक पवित्रत्म्या देवोने सगळ्या संसारात या पृथ्वीचे रूप तू नवे कर, शांती, समाधान आत्म ये पवित्रत्म्या, थंयसर द्वेष थंयसर मोग पवित्रत्म्या ये पवित्रत्म्या ये देवा मोसोर दोस्ताना कालते पोण तुशीक वांकडी दोस्ताना बोरे पोण anoint each and every one of us, anoint each and every member of this world, anoint them Lord, touch them Lord, heal them, the खालसा मोवार कर सुमिया, तुझ्या मोगान पर सुमिया, हर एक खालसा
स्वार्थ दुसो Pour out your spirit, Lord. Jesus, pour out your Lord. Pour out your spirit. Hallelujah, hallelujah, Come, Holy Spirit. hallelujah, hallelujah, Come, Holy Spirit. Jesus, anoint Lord. hallelujah, Pour out your spirit, Lord. Pour out your spirit, Lord. कोई तक में ये जीवन. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Adore you, Jesus. Thank you for your mercy. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you. Hallelujah. Praise the Lord. praise the Lord, Praise the Lord. praise the Lord, Praise the Lord. praise the Lord, Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. hallelujah. आता त्यात सुमयाचे आशीर्वाद मी सोडून घेता मोगाचे परत आमच्या काल जमानात असली त्या सवा मागणी किती असा सुमयाच्या पायंतळा मी समर्पण करूया कोणे तुमचे लागी मागोंक सांगला कोणाक मागता म्हणून बसयला तांकां आमची हरी एक कुटाम सुमयाच्या पायंतळा मी समर्पण करूया आमची आणि आमच्या देशांतल्या हरी एक कुटाम आमच्या गोळी बापांक आमच्या याजकांक धर्मीक भाव भयणी आमच्या भावात्यांक भवार्थी लोकांक हरी एकल्याक आमची हरी एका कुटुंबांतल्या हरी एकल्या भुरग्या बाळांक युवासनां मालगड्यांक प्रायवंतांक पिडेस्तांक खाजारी दोड्यांक हरी एकल्याक सुमयाच्या पांयां आमी समर्पण करुया सुमी तांकां आशिर्वादीत करून दी बरी भलायकी बरेपण आमच्या हरी एका कुटुंबांत रास जावन दिवन ह्या घडये आमी मागया मगाचे न्हू हरी एकल्या खातीर आमी मागया कोणा खातीर मागोंक अशें जावन आमच्या हरी एकल्या खातीर आमी मागया आमच्या काल जमानान कितें मागोंक आसा त्या हरी एका त्या सवां खातीर आमी मागया सक्कड आमची मागणी त्या सवां सुमयाच्या पांयां आमी समर्पण करुया आनी त्या सुमयाचे आशिर्वाद जोडूंक थाय जावन गावया गीत येद्या व्हडा साक्रामेंतान Idia boda sakramenta sustang naman koruya purvilya tyarupa botla novioriti adarya salvon vecha uskut pismya Babartace Boltivia Zesei Bapa Köshens puta Ullasani stutiza Podvimai masas nasas Ekastalyan hersita Tu kadagaycha spirita Samasami navarta Amen प्रार्थुया ये देवाविची सक्रामेंता घाल तुझ्या कष्ट सौगडा तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडण्याचो बळ सदांच आमचेर आमी बगी सरको तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दायन फावो घन जो जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना Amen